एक संघटनाचो कार्यकर्तो गेली अनेक वर्सां पार्टीचे अपोजिशन सत्तेक हे सगळे आम्ही पळयल्लें आसा आणि त्यामुळे की वेगवेगळ्यो जबाबदारी पार पडत आसा। 2012 ते 2017 पर्यंत हांव मंत्री आशिल्लो, ताजे नंतर 2022 पर्यंत आतां गेली फाटीं 3-3.5 वर्सां हांव स्पीकर आशिल्लो। अश्यो जबाबदारी पक्षान दिल्यो आणि ह्यो जबाबदारी हांवें स्विकारता आसतना जनतेची सेवा, गोंयची सेवा करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताजो पुरेपूर ताजो उपयोग केल्लो आसा। आज 2027चे इलेक्शन लक्षात धरून आणि म्हजे सारको एक संघटनाचो कार्यकर्तो की पक्षाच्या ह्या सगळ्या खातीर बाकी स्ट्रक्चरांक जाय, कारण सभापती आसले तर जायत न्ही, हांव पक्षाच्या बाकी खंयच्याच कामाक हांव करूंक शकनाशिल्लो असो विचार करून जे आसा न्ही पार्टीचे वरिश्ठ आणि आमचे स्थानीक नेतृत्व आसा त्या सगळ्यांनी म्हजेर एक वेगळी जबाबदारी दिला। हांव आतां पर्यंत ज्यो जबाबदारी दिल्यो त्यो बखुबी निभोवपाचो प्रयत्न हांवें केल्लो आसा। आतां ही जबाबदारी सुद्दां आसा की फुडले 1.5 वर्स की आमकां काम करपाचें आसा। हो सरकारचो कालखंड पुराय जाता आणि त्यामुळे ह्या 1.5 वर्साक की जनते पर्यंत पावून जे आसा न्ही भारतीय जनता पार्टीचे जी पॉलिसीज जी आसा, सरकार ज्यो पॉलिसी आसा त्यो लोकां पर्यंत पावून जे आसा न्ही फुडल्या 2027 नंतर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कशी येतली ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार करून जबाब दिल्ले आसा। ताचो आमी पूर्णपणे 100% उपयोग हांव आनी आमचे सिनियर जे मोस्ट आसा जे मुख्यमंत्री आशिल्ले आमी जर सावथाक जर दोगांनी खांद्याक खांद मारून जर आमी काम केलें आसत जायती जाल्यार निश्चितपणे जे आसा भारतीय जनता पार्टीक यश येतलें। 13 वर्सां नंतर म्हाका परत एकदा मंत्री जावपाची संधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जे.पी. नड्डाचे अध्यक्ष आणि BL संतोष ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, अध्यक्ष आमचो गोंयचो दामोदर नायक हांच्या सहकार्याक लागून ही संधी म्हाका मेळ्ळ्या। फक्त नेटान म्हाका काम करपाक मेळटलें, पक्ष मजबूत करपाक मेळटलो आणि पक्षाक ताजो फायदो करून दिवपाक मेळटलो। हांव जवळ जवळ 13 वर्सां भायर आशिल्लो मंत्रीपदांतल्यान। एक बरी संधी मेळ्ळ्या लोकांची, गरीब जनतेची, प्रजेची सेवा करप नेटान आणि तातूंतल्यान पक्षाचो फायदो करप हे म्हजे दोळे मुखार ध्येय दवरून हांव काम करतां। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।